पहिल्यात पहिली मडगावातली हरिमंदिरातली दिंडी ही समेस्त गोंयकारांची दिंडी. त्या दिंडीच्यो सगळ्या गोंयकारांक खूब शुभेच्छा. हांव म्हज्या बरोबर आमचे माजी मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी हरिमंदिरात येवन विठ्ठल रखुमाईचें दर्शन घेतलें आणि परत एकदा सगळ्यांना खूब खूब शुभेच्छा. आमी फाटले फावटी खरें म्हणजे स्टेट फेस्टिवल करपाचें डिक्लेरूय केल्लें, पण तेजी प्रोसिजर जो आसा पळय ती कमिटी काडून ते डिक्लेअर करचें पडलें. थोडोसो प्रोसिजरल उरलें, थोडें कमी पडलें. पण हांवें आतां कमिटीकूय सांगलां आनी बाब दिगंबर कामत हे इनिशिएटीव घेवन 2 म्हयन्या पयलीं ती कमिटी फॉर्म करची पडटा आनी ताज्या उपरांत एकदां तें कॅलेंडरान आयलें काय ते एवरी टायम चालूच उरता. जशी आमची त्रिपुरारी पौर्णिमा सांखळे आहा त्या खातीर सांगलां आतां ती कमिटी आतां पासून फॉर्म करपाक घे म्हणून. एकदां फॉर्म जाली मागीर तिका स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो सरकारा कडल्यान जो कितें सपोर्ट करपाक जाय मडगांवांतल्या दिल्ली तो हेन्स फोर्थ सपोर्ट सगळो केलो वयतलो. फुडल्या वर्सा ते स्टेट फंक्शन म्हणून करतलो.